तर जे केरी जो जिल्हा पंचायतीचो जो मतदारसंघ आहा तो राखीव केल्ल्या बद्दल केरी वाशाचेर हो मोठो आमदारान हो आघात केल्लेलो आसा। कारण त्या एका 15 ते 16,000 वोटर्स आसा आणि ते जनरल आसा आणि जे राखीव केल्ल्या बद्दल तेंची 500 मतां आसा। तेन्ना हो आमचेर मोठो अत्याचार केल्लेलो आसा। तेन्ना हांव ह्या जे कोणी हे आमदारान असो कोणी जे हे कृत्य केला तो आमचो राखीव आसा तो जनरली करचो। तशेंच हांव नाजाल्यार आमचो जो पेडणे जो राखीव आसा तो मतदारसंघ हांगा पर्येचोय बी राखीव करचो अशें हांव तेंच्या लागीं मागता। कारण हांव सीएमाक सुद्दां रिक्वेस्ट करता हो जो आमचो केरी जेडपीचे जे मतदारसंघ हांव जो राखीव केला तो आमी चड 95% लोक आसा। तेन्ना हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता की सीएमान हेजेर तातडीन हे घेवन हो मतदारसंघ जनरली करचो। नाल्यार जो पेडणे आसा तोय बी हांगासर राखीव करचो मतदारसंघ पर्ये मतदारसंघ अशें हांव तेंच्या लागीं मागता। सीएम हे नक्कीच करतलो अशें हांव आस्त बाळगता। हांव नाल्यार कोर्टान वयतलो आनी कोर्टान हेजो आमकां न्याय मेळटलो। कारण कितें आसा जाणा आमी 15 ते 16,000 वोटर्स आसा जे एका केरी जेडपीच्या हेका आनी ते ओगे 700 वोटर्स आसा। तेन्ना हांव हे जर सीएम जर हेजेर निर्णय घेयना जाल्यार हांव कोर्टान वचोन पिटिशन फायल करतलो। कारण कितें आतां थोडेच दीस आसा पूण हांवय घालतलो हें नक्की। पूण हांव सीएमाक रिक्वेस्ट करता हेजेर बेगिनतले बेगीन हो जनरली करचो। आनी हेतूर खूब मागणी आसा पूण लोक खंय तरी दचकता फुडें येवपाक। कारण आतां मेरेन जे फुडें आमी जे काडलेले जनरल हेका सुद्दां आमच्या हेका आतां राखीव दवरला तेका दुसरो रावलो तांकां फाटीं ओडले वयता। म्हणजे आमकां तो जनरलीच जावो आमी रावता आसले आमकां सगळ्यांक आतां लोकांची सगळ्यांची मागणी आसा पूण लोक खंय तरी दचकतात। म्हणून हांव आमच्या 70 वासियांक हे एक धाडसाचेर निर्णय घेवपाक सांगता अशें भिवो नाकात। कारण आमी जनरली आसलो राखीव घातला जाल्यार पेडण्याचो जो आसा तो हांगा पर्ये मतदारसंघ फुडल्या हेका 2027च्या हे करचो राखीव करचो।